नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। IIT खातीर निश्चित केल्ली जमीन प्रकल्पा खातीर आसा योग्य, तज्ञ समितीन नोंदयलें मत। लेखी हयकाराची पळयतात वाट, मंत्री सुभाष फळदेसायाची म्हायती। डॉमनीक डिसोजाच्या जामीन अर्जावयली सुनावणी धुकल्ली फुडें। एक दिसाच्या पुलीस बंदखणीची सुनायली ख्यास्त। निश्काळजीपणान चलिल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून तरणाट्यान वगडिल्लो जीव, तरी लेगीत स्मार्ट सिटीचो कारभार त्याच परिस्थितीत। जड वाहनां खातीर अनमोड घाट 5 ते 25 जानेवारी मेरेन आसतलो बंद। रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाक लागून जिल्लो अधिकाऱ्यान काडलो आदेश। गोमंतक ऊस उत्पादन संघटनेचे साखळे उपोशण सुरूच। मागण्यो पुराय करना तो मेरेन उठचे ना, शेतकऱ्यांची शिटकावणी। शापोरा किल्ल्याचेर वचपी रस्तो जाला कोयराचो हॉटस्पॉट। वाठारांत पातळा हळशिकावणो वास। प्रशासनाचे दुर्लक्ष खर आंदोलन करपाची थळाव्यांची शिटकावणी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। IIT खातीर निश्चित केल्ली जमीन प्रकल्पा खातीर योग्य आशिल्ल्याचें मत तज्ञ समितीन नोंदयलां। IIT खातीर निश्चित केल्ले जमिनीची तज्ञ समितीच्या वांगड्यांनी पळोवणी केली। तांणी तोंडी मत नोंदयल्लें आसलें तरी लेगीत लेखी हयकार येवपाचो आसा अशें सांगेचो आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें। IIT जागा ही आमचे IITचे जे एक्सपर्ट कमिटी आशिल्ली, सिलेक्शन कमिटी आशिल्ली, दे हॅव विजिटेड, दे हॅव इन्स्पेक्टेड एंड दे हॅव reviewed the progress of IIT, what is happening, and they found the land that we have shown is very much feasible for this project, and they will come out with the approval. So written approval is expected within, but when we discussed and communicated, they said this is the best place for IIT. डॉमनीक डिसोजाच्या जामीन अर्जाचेर बुधवारा आशिल्ली सुनावणी फुडें धुकल्ल्या आनी ताका एक दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। धर्मांतर आनी जादूतोणो ह्या प्रकारांत डॉमनीकाक अटक केल्ली। अटक केल्या उपरांत रोखडेच छातयेंत दुखपाक लागिल्ल्यान ताका सध्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो। उपरांत बुधवारा ताका हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज मेळ्ळो। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। धर्मांतर आणि ब्लॅक मॅजिक या संदर्भात म्हापसा पोलिसांनी अटक केली। दुसऱ्या दिसा त्यांच्या तब्येतीक खंय त्यांचे चेस्ट पेन असल्या कारणान ताका गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलमध्ये आजिलो हॉस्पिटलांत एडमीट केलें। काल तांकां GMHC प्रोड्यूस करना फुडें तेंची खंय तरी बेल फुडल्यार दवरली आनी आयज तांकां खंय तरी आजिलो हॉस्पिटलांतल्यान तांची जी हेल्थ कंडिशन आसा ती खंय तरी रिकवर जाल्ली आसा, तेची स्टेबल आसा हेल्थ, आनी आयज दनपारां तांकां GMHC प्रोड्यूस केलें। ताचेर तांकां एका दिसाची पुलीस कस्टडी सांगिल्ली आसा। तेचेर फर्दर इन्वेस्टिगेशन आतां मेरेन चालू उरतली। अशीच अपडेटी खातीर ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोळकर। स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसतना योग्य जतनाय घेवंक नाशिल्ल्यान एका तरणाट्याक जीव वगडावचो पडलो। पूण स्मार्ट सिटीचे कॉन्ट्रॅक्टदार, आमदार आनी अधिकारी आजून ओग्गी आसात। स्मार्ट सिटीच्या निश्काळजीपणाक लागून एका तरणाट्याक जीव वगडावचो पडलो, तरी लेगीत आजून स्मार्ट सिटीचो वावर आसा तसोच त्याच परिस्थितीत चालू आसा। स्मार्ट सिटीच्या फोंडांत मरण पाविल्लो आदल्या नगरसेवकाचो पूत आयुष हळणकर आपल्या मस्तीक लागून मरण पावलो अशें सांगून सरकार आनी कॉन्ट्रॅक्टदार आपले हात साफ करपाचो यत्न करतात अशी चर्चा आतां पणजेन जावपाक लागल्या। पूण स्मार्ट सिटीच्या कामात पयलींच जतनाय घेतिल्ली जाल्यार आयुष नवे वर्स जगपाक पावपाचो। त्या दिसा रस्त्यार लायटी देखून ना, सामकोच काळोख। रातया ह्या फोंडाचो अंदाज येवप तरी कसो? त्या भायर बॅरिकेड घातल्यात तांचेर रेडियम वा सादूर करपी तांबड्यो लायटी नाशिल्ल्यो। खऱ्यांनीच चूक कोणाची असो प्रश्न उप्रासता। आतां कितें हांवें म्हाज्या व्हिडियोन क्लियरली सांगलां
ही देता आतां सुरू जाली म्हणून आनी कोण आपल्याचेर ब्लेम घेयना. तुवें केला मिस्टेक केला एट्रिब्यूट कर, सांग आपल्याची चूक जाली म्हणून. कित्याक तेजेर ब्लेम गेम करता. कोण हो फास्ट आसलेलो तो फास्ट. तुवें तुजी ड्युटी सारकी केल्या. तुवें दोतोर तुजी ड्युटी सारकी करूंक नासलेली. थिंगा रेड लायट घालूंक नासलेली, बॅरिकेडींग लागना आसलेली. ते आमच्या हेजेर रेडियमाचेर ती गोमता लायट बायट कितें येता तें घातलेलें ना. तें घातलेलें जाल्यार आयज वच यूज सांबाळपाचो. तूं तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी करा न्हू स्मार्ट सिटीचें. बरें एक जालो. दुसरो म्हाजो वेरी सिंपल क्वेश्चन. डेट ऑफ कमेन्समेंट आनी डेट ऑफ कंप्लिशन तुजें डेट तुवें सारकी केल्या. जरी तो तुवें डेट ऑफ कंप्लिशन सारकें केलें जाल्यार हें जावपाचें. कित्याक वाय इट वेंट बियॉन्ड दॅट डेट. वाय हांव RTI घालून हेची इन्क्वायरी काडटलो. थिंगासरल्यान हाले घालता हांव RTI. दुसऱ्यांचेर ब्लेम करपाक. पयले सद्या तुजी डेट ऑफ कंप्लिशन तुजी फुडें कित्याक गेली. परत तुमची कित्याक फुडें वयता. This is the responsibility of smart city officials, local आमचे कोण MLAs, BMLAs सगळे पळय स्मार्ट सिटीचे इन्वॉल्वमेंट हा ते सगळे रिस्पॉन्सिबल. तितून आहा तो. म्हाज्यान म्हणूंक जायना ना तो काम तो करतलो तो काम तो करतलो म्हणून ना. सगळे रिस्पॉन्सिबल आहा हितून. सगळे रिस्पॉन्सिबल. तुमी तुमचो टायम टू टायम काम सुरू करूंक ना आनी केलां लेगून जाल्यार टायम टू टायम तुमी कंप्लीट काम करूंक ना. दॅट्स इट. आनी तुमी अशें रस्त्यार बसत्यार मिक्सिंग मेशिनां सोडप न्हू. हाका जबाबदार सरकार आसा तितलो कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी जितलो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तितलो सरकार आसा. आमी फाटले कितले तेंपूच जाले सांगता की कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रॉड कॉन्ट्रॅक्टर. बिकॉज द वे स्मार्ट सिटी वर्क्स आर गोईंग ऑन रायट नाव दीस कॅनॉट हॅपन. द वे थिंग्स आर पणजी फोडून सोडल्या आनी तातूंत ती कामां करता. फाटल्या पट्टांचो एक कामगार मेल्लो, एक्सिडेंट जाले आनी आज अशी परिस्थिती आसा की एक मनीस मेलो रातचो कारण थंय फोडून दवरिल्ले. ते फोडून दवरला आसतना ते ओपन करून दवरिल्ले. म्हाका दिसता इमिजिएटली FIR जावपा जाय. I have demanded and across all political spectrum I think everyone has said that this is something that needs to be looked into. Immediate FIR has to be registered by the government of Goa. If they don't do it I think it's time we go to the courts because this is becoming too much. This contractor पूण सरकार जावंय कसो कांय ना कितें करता जशी तशी अरेरेवी चल्ल्या. There is nothing that prevents this particular contractor from indulging in one troublesome act after the other, and this is I think this is something which is intolerable. I don't know how government is tolerating. हो अपघात जावन देखून स्मार्ट सिटीची सुदारपाची लक्षणां काय दिसनात. मळ्यात अपघात जाल्ल्या सुवातेर लेगीत आजून तशीच निश्काळजीपणान कामां चालू आसा. अपघात जाल्ल्या सुवातेच्या कांय पावलां फुडें खोल चर मारल्या. अंदाज चुकलो जाल्यार चरीत पडपाची शक्यताय आसा. त्या भायर ताळगांवां वचपी मधुबन जंक्शना कडेन आख्खो रस्तोच खणून दवरला. सुरक्षे खातीर धड उपाय येवजण लेगीत ना. बॅरिगेड्स म्हणून JCB उबी करून दवरल्या अशी ही स्मार्ट सिटीची गत सध्या जाल्ली दिश्टी पडटा. तुमकां खबर आसतली एक न्यू इयराची फातोड म्हणटा ती एक दुख्खद आनी एक धक्कादायक गोंयकारा खातीर जाले. एक एक्स कावन्सिलराचो चलो फातोडेर हे स्मार्ट सिटीच्या जे चेंबर खणपाचें काम आसा चेंबरात पडून तो मरण पावलो. एक गजाल पळोवंक गेल्यार ह्या मरणाची कोण जबाबदारी घेवपाक तयार ना. सगळे जाण मूग घेवन उग्गी आसा. ऑथॉरिटीज म्हणात, आमदार म्हणात आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर आसात तेंच्यांनी ते सगळे जाण उग्गी आसात. अशी हाडबडीत कामां चल्लेली आसा सध्या स्मार्ट सिटीची. आनी स्मार्ट सिटीची कामां कितक्या जाणांचे जीव घेतले ह्या फुडाराक हो एक व्हडलो क्वेश्चन जावन रावला. आनी कामां आसा ती सामकी हाडबडीत. आनी तुमी पळोवपाक शकता हे आतां हे चेंबर आसा ते चेंबर आतां पुरोवपाचें काम चल्ल्या आनी जायते म्हणटा ते बॅरिकेड घातल्या आनी ते बॅरिकेडां ना. थंयसर ही मशिनरी घालून ती कवर केल्यात. आनी मशिनरी म्हणात ते कॉन्क्रीट मिक्सर म्हणात, JCB म्हणात थंयसर ती घालून तेंच्यांनी ती हे करून दवरला. आनी मेन गजाल म्हटल्यार हांगासर जो एक्सिडंट जालो थंयसर आतां खंय तरी ऑथॉरिटीज त्या भुरग्याचेर ब्लेम घालता कित्याक तो खंय रॅश ड्रायव्हिंग करतालो, फातोडेर खंय गेल्लो अशें हे करतात. पूण ऑथॉरिटीज आपूण खंयची कितें प्रिकॉशन्स घेतला हांगासर ते उलोवपाक तयार ना. आमचे कडेन एक फुटेज आसा एक्सिडंट जावच्या पयलीं हांगासर म्हणटा ते पिपल्स हायस्कुला कडलो जो स्ट्रेच आसा मळ्यांतलो वॉज अ पीच डार्क. थंयसर एक दिवो पासून पेटोन आसलो आनी फक्त गाडयो समज गेल्यो काय थंयसर सामको काळोख. तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता जे स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा तेंच्यांनी हांगासर खणून दवरला आनी तेज्या फुड्यानूच एक बोर्ड लायल्लो आसा. बट हांगासर ह्या रोडाचेर स्ट्रीट लायट नासलेल्या कारणान हांगासर पळयतात की आमी की जो तो बोर्ड आसा तो दिसना. हितून एक व्हडल्यांतलो व्हडलो एक्सिडंट सुद्दां जावपाक शकता.
हे आमी विज्युअल्स तुमकां दाखयता ते मळ्यान जंय मॅरी मेकलेट पिपल्स स्कूल आसा थंयचे. आनी ह्या काळखा भितर जेन्ना खंयचो एक मोटरसायकल घेवन येता भुरगो कितें गेलो, अचानक ताका फुडें दिसता तो हे जे खणला थंयसर एक बॅरिकेड आहा, तो कितें करतलो, इन रिस्पॉन्स तो कसो कितें करतलो, तो एक व्हडलो प्रश्न. हांगासर काळोख असल्या कारणान हो ताका दिसोंक ना असो जावं हे म्हणून एक एक्सिडंट हो घडला असो येता. ऑथॉरिटीजांनी ह्या जाग्यार एक इल्युमिनेशन करून स्ट्रीट लायटी घालपाची गरज आसली, पूण ते तेंच्यांनी तशें केल्लें ना. समज स्ट्रीट लायट ना जाल्यार थंयसर एक रेडियम टेप नाल्यार रेड लायट म्हणटा ती थंयसर एक प्रिकॉशनरी मेजर्स असतात त्यो सुद्दां थंय घातलेल्यो नात, देखून हो एक्सिडंट जाला. तुमी आतां मधुबन कॉम्प्लेक्सा कडेन पळयात, मधुबन कॉम्प्लेक्सा कडलो जो फूल तो स्क्वेअर आसा तो सगळो खणला आनी थंयसर काय हेच ना बॅरिकेड घालूंक नाल्यार थंय रेड टेप पासून उडोवंक ना कॉशन करपाक लोकांक खातीर. तशेंच फुडें मळ्यान गेल्यार अशी चोर खणल्या, फाटल्यान आनी फुडल्यान म्हणटा ते बॅरिकेड लायला, पूण रस्त्याच्या सायडीक म्हणटा ती एक टेप पासून ना. समज ट्राफिकेन मातसो कट मारतना कितें मारतना मातसो अदमास चुकत जाल्यार सोमतो तूं हितून पावलो, सोमतो तूं खंयेन पावलो. देखून अशें कांय प्रिकॉशन्स घेवंक ना. देखून हेजेर कितें आतां जो घोळ चल्ला ह्या घोळाचेर प्रशासनान आनी स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यान आनी आमदारांनी क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सुनील नार्वेकार. अनमोड घाट 5 ते 25 जानेवारी मेरेन जड वाहनां खातीर बंद करचो असो आदेश जिल्लो अधिकाऱ्यान दिला. ल्हान गाडयो रामनगरा सावन अनमोड वचपा खातीर रामनगर, तिने घाट, मार्सगाळ हो मार्ग दिला. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या कामाक लागून रस्तो बंद करपाचो आदेश जिल्लो अधिकाऱ्यान दिला. जड वाहनांक आळणावार, तालापूर, यालापुरांतल्यान गोंयांत वचपाक मार्ग दिलेलो आसा. नमस्कार. आज कारवार जिल्हाधिकाऱ्यान एक आदेश काढला की अनमोड मार्ग जो आसा तो टोटली बंद केल्लो आसा फक्त अवजड वाहनां खातीर. आनी बारीक जी वाहनां आसा ती वाहनां 5 जानेवारी ते 25 जानेवारी पर्यंत अवजड वाहनां बंद केला. आनी बारीक जी वाहनां आसा 4 चाकी वाहनां तांकां बुमा दिल्या म्हणजे तांकां वचपाक मेळटा. तेन्ना अवजड जे वाहनधारक जे आसा तेंच्यांनी हेची गजालीची नोंद घेवची की 5 जानेवारी ते 25 जानेवारी पर्यंत अवजड वाहनांसाठी अनमोड मार्गे रस्ता वाहतूक बंद आसतली आनी बारीक लोकांक ही सोयीस्कर वचपाक आनी तांकां वचपाक मेळटली. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर. संजीवनी साखर कारखानो सुरू करचो ही मागणी घेवन उपोशणाक बशिल्ल्या ऊस उत्पादकांचे उपोशण दुसऱ्या दिसाय चालूच आशिल्ले. आंदोलनाक बशिल्ल्या शेतकारांची विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी भेट घेतली. मागणी मान्य जाय मेरेन कशेंच उठचे ना अशी भुमिका शेतकऱ्यांनी घेतल्या. संजीवनी साखर कारखानो सुरू करपा खातीर ऊस उत्पादक शेतकार उपोशणाक बसल्यात. सरकार संजीवनी साखर कारखानो वा इथेनॉल प्रकल्प सुरू करना तो मेरेन साखळी उपोशण चालूच दवरतले अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतल्या. आनी आयज काल आमकां गव्हर्मेंटाचे तर कोणूच आमकां येवंक ना आनी आमकां अजून कांय उत्तर मेळोंक ना. म्हणून आमी आतां परत आयज दुसऱ्या दिसाक आमी कमिटी सगळी प्रशासका कडेन गेल्ली. ते कितें वयल्यान तुका बाबा कितें येयला काय म्हणून तें करपा खातीर तेणें म्हणलें आपल्याक कांय होना. आमी आतां ताका सांगलां आमचो आयज दुसरो दीस, आमची कितें मागणी आहा ती तुमी वयर धाडा आनी आमकां कितें तें परत आन्सर रोखडें कळया म्हणून. तेणें आपूण एक सांगता म्हटलां रोखडेंच आनी परत आमकां सांगता म्हटलें कितें करपाचें अर्जंट धाडटा म्हटलां. जेन्ना कुळे येल्ले अरेस्ट केल्ले पळय तेन्ना आमकां तेणी सपोर्ट दिलो आनी तेणी सांगलेलें फॅक्टरी चालू आपूण हें करपाक आपूण वयर करता. काल तेणी परत सांगलें येता ती असेंब्ली आहा तेन्ना आपल्या लिडराक घेवन आपूण तो विशय मांडटलो आनी जर फुडलो जर सरकार जर तेंचो येयलो जायत ही फॅक्टरी आपूण पयल्यान पयलो विशय हो फॅक्टरीचो आसतलो अशें म्हणून सांगलें. शेतकऱ्याक दिलासो दितलो म्हटलें. अमित नायक म्हण कोण तरी आसा तागेल्यो खबऱ्यो आयकच्यो न्ही तो शेतकारांची दिशाभूल करता अशें शेतकार सांगतात. इथेनॉल प्रकल्प कितें तो ताका खबर ना जाल्यार तांणी नाका तें उलोवचें न्ही अशें शेतकार सांगतात. उलयलो गोंयांत शुगरकॅन कमी आहा, इथेनॉल कसो जावपाचो ताका तेजो पूर्ण अभ्यास नासतना उलोवपाचो ताका अधिकार ना. गोंयांत तितली एरिया आसा पयलींची जी पडांग आसा तितूंतल्यान कितलो ऊस जावंक शकता तो तज्ञ नासतना तेजें उलोवप हें तेजी कंप्लीट चूक आसा. आनी तो आतां ऊस तोडणीचेर सुद्दां जें उलयता तेणें उलयल्ल्यान अंदू ऊस तोडणी शेतकाराची रडावल्या. जे कोण पयलीं व्हरताले तेणें कमी हाडलें कित्याक हो मेळत तें आमचे उसकारांचेच हेजेर घालता. ताका उसकारांचेच हेजेर घालपाची गरज ना. उसकारांचें कितें आमी उसकार पळोवपाक समर्थ आसा. आमी आमचे तोडणेचे हेजी तेजी वेवस्थीत आंखणी केल्ली आसा. तरी आसतना तो ताका थंय उलोवपाची गरज ना.
आनी तेणें नाका जाल्लें थंय उलोवचें न्ही, ताका कापस्ता तसलें तेणें हांगचो ऊस व्हरून दाखोवचो गोंयचो. कोण उलयता? अमित नायक म्हणटा उलयता. कित्याचेर उलयता? ऊस तोडणी किंवा हे विशय जाका लागना तेणें तेजेर उलोवचें न्ही, कित्याक शेतकार तितून कचाट्या पडटा. V4 सांगे तो एक पत्रकार अमित नायक हो शेतकऱ्यां भितर दुफरी घालता. हे दुफरेक आमचे शेतकार थोडे बळी पडटा. मागीर तांकां विचार येता की आपण कितें केलें तें अमित बाबागे खबऱ्या लागून तो विचारता म्हणून आमी सांगलें की तेन्ना आमी मातशी विचार करून तरी हे शेतकारां बरोबर रावतले जावं संघटने आमी सपोर्ट करतले. कारण आमकां इथेनॉल प्लांट जाय, हो गरजेचो, आमच्या पोटाचो विशय तो. हो विशय जो पळय हा हो आमच्या शेतकऱ्यां पोटाचो, शेतकऱ्यांचो, तेजे बरोबर कामगारांचो, तेजे बरोबर ट्रकवाल्यांचो, सगळ्यांचो विशय. तूं बाबा तितून दबली घालना रे मीत बाब. कितें जालां आतां हांगा? तुमी कित्याक येयलें? फॅक्टरी जाय म्हणून येयलें काय कित्याक येयलें? आतां 2 वर्स जालें ना, आतां उशल मारून आतां आमगे उशल मारून मरूंक जाय न्ही तें आमगेलें. कोत्तानू तो पयलीं आतां म्हणून वयलें, आतां तेणी वयला. आमकां लागना पयस खाता जाल्यार तेणें अनुमान मारून दिवपा जाय न्हू आमगे उशल. कोण फाट घेता? कोण घेता फाट? तो उशल जाय आमकां 100%. उशेलूच तुमचें आर्थीक उत्पन्न. आनी कितें आसा आमकां? नाजाल्यार तुमी 2 नंबरां येवन पळया आमगे कितें आसता. एक बांय पूण आसा जाल्यार पळय 2 नंबर त्या व्हडले वाड्यार. 2 नंबर खंय? उदक नळा उदक येना जाल्यार आमकां 2 दीस न्ही 3 दीस म्हणल्यार उदक ना. तुमी वाडी कॉलनीची? कॉलनी 2. आतां तुमचो ऊस आसा मोठे प्रमाणात आसा आनी तेजेरूच जगता? प्लॉट उशेलाचे ऊस आसा, तेजेरूच जगता? ताजेरूच जगता. भुरग्यांक तेजेरूच शिकोवपाचें आनी कित्याक गव्हर्मेंटान लोन काडपाचें शिकोवपाचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिल चाहता है सारख्या बॉलिवूड सिनेमांच्या शुटिंगाक लागून फामाद आशिल्लो शापोरा किल्लो तुमकां याद आसतलो. मात आतां थंय वचपाची परिस्थिती ना. रस्त्यार उडयल्ल्या कोयराक लागून वाठारांत सामको हळशिकावणो वास पातळ्ळा. ह्या किल्ल्या कडेन वतले जाल्यार तुमकां नाक तोंड बांदून वयचें पडटलें. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो स्पेशल रिपोर्ट. पळयात पर्यटन थळ आशिल्ल्या शापोरा किल्ल्याचेर वचपी रस्त्यार पडिल्लो आडसरांच्या कोयराचो हो ढीग. ह्याच कोयराक लागून वाठारांत हळशिकावणो वास पसरला. रस्त्याचेर उडिल्लो हो कोयर सुणी, गोरवां तशेंच कावळे येवन चोच मारून व्हरतात आनी लोकांच्या दारांनी उडयतात अशी ह्या थळाव्यांची कागाळ आसा. प्रशासन फक्त कोयर व्हरपाची आश्वासनां दिता, कसलीच कारवाय करिना अशें म्हणीत थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. आयकात तांचें म्हणणें. तुम्ही पळयताले ऊसाचे ऊस पळय भरतात तेका आनी तेच येवन आमच्या जेवणार बसतात. आमकां समज डायरिया जालो आनी कितें जालें जाल्यार तुमी रिस्पॉन्सिबल आसात काय? आमच्या भुरग्यांका कितें जायत जाल्यार तुमकां कितले फावटी सांगपाचें काडात म्हणून? मनशाक पेशन्स आसता कितले म्हणून काडपाचे पेशन्स? आयज काडटली अथॉरिटी हांगासर येवन इन्स्पेक्ट अजून केल्ले ना, अजून कोणेच केल्ले ना. काडटा 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 हे आश्वासनां फक्त दिल्लेली आसात आमकां. काडपाचें नांव कोणाच हे करिनात. ती कितले आतां पयलीं आडसारात उडयताले, आतां उसाचेय उडयतात हांगा हाडून. सगळ्याक खेवताले आनी नित्त वताले पयलीं सामके भुरगे आमचे पोरां सगळे वाड्याचे भुरगे येवन हांगा आनी आमकां रावंक वाडना. कितें मांस हाडटात आमच्या दारांनी उडयतात. कावडे सगळे घेवन येतात. घाण सोसूंक जायना आमच्यान ही. दारांनी घाण सोसूंक जायना. सांग पळय आमचे भुरग्यांक आतां खेळोंक वचून जागो ना आमच्या. काय बरी भुरगीं आमचे हे करताली हे कितें रेसवणी कुत्री हाडून सगळे मांस न्हू हे म्हणून दारांनी उडयतात हाडून. वास सोसूंक जायना, सामको आमकां वास पडटा. तेका बाबड्याक सामकें रावंक जायना भितर करूंक. ती बाबडी कितें करतली इकडे ती तांकां हें जायना. शापोरा किल्ल्याचेर वचपी ह्या रस्त्याचो स्क्रॅपयार्ड केला असो आरोप थळाव्यांनी केलो. हो कोयर बेगोबेग काडिनात जाल्यार पर्यटकांक तशेंच हेर कोणाकूच ह्या किल्ल्याचेर वचपाक दिवचे नात. तशेंच रस्तो आडावन आंदोलन करतले अशी खर शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. कोणाकूच वचोंक दिवची ना. आनी कितें आमची रिक्वेस्ट आसा तुमची आनी खंयसर तरी घालात यो. आमच्या कडेन जागो मागू नाकात तुमी घालपाक.
तुमकां हो जागो कोणी दिल्लो घालपाक? आतां कित्याक मागता तुमी आमच्या कडेन जागो? खूप प्रॉब्लेम तुमकां प्रॉब्लेम कांयच जायना, आमकां जाता प्रॉब्लेम हांगसर कळ्ळें न्हू? तुमी सुशागाद आसा सगळे जाण आपल्या आपल्या घरान, आमकां ह्यो प्रॉब्लेम जाता, आमच्या भुरग्यांक ह्यो प्रॉब्लेम जाता. तुमी ह्यो गार्बेज काडपाचो हांगसरलो. ही निमाणे तुमकां सांगता कित्याक आमी थकली, 2 वर्सां जालीं आमी त्रास सोंसतात हांगसर. तुमकां जाय गार्बेज? आमी आसा कांयसुआ शापोरा दाबोल वाडो हांगासर. हो जो रस्तो आसा तो स्ट्रेट शिवोले वयता आनी फाटल्या वाटेंतल्यान नेक्स्ट टू दीस रोड शापोरा फोर्ट आसा. सद्या अशी सिट्युएशन जाल्ली आसा की हो जो बिजी रोड आसा तो खंय तरी गार्बेजीक लागून ब्लॉक जाल्लो आसा. आमी हेर वाठारांनी गार्बेज हो सगळीच कडेन पळयता, पण खंय तरी आयज अशें दृश्य तुमी केन्नाच पळोवना आसतलें. हो जो बिजी रोड पळयता तुमी तो खंय तरी गार्बेजीक लागून ब्लॉक जाल्लो आसा. ह्या शापोरा वाठारान एक फेमस फोर्टूय आसा आनी हो जो रस्तो आसा तो थेट शापोरा फोर्टा कडेन वयता. पण येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांक हाची अडचण जाता ती म्हटल्यार ह्या गार्बेजीक लागून रस्तो ब्लॉक जाला आनी जी वचपाची वाट आसा ती बंद जाल्ली आसा. 4-5 दिसाचो कचरो न्हय तर म्हटल्यार हो म्हयन्याभराचो कचरो. एक वास्ट जो कचरो हांगासर जावन आसा, हांगासर खूब अशी घाणी पडलेली आसा. ह्या कचऱ्याच्या सायडीकूच खुबशीं घरां आसा, ना म्हटल्यार 50-1 घरां आसा आनी ह्याचो जो वास आसा तो खंय तरी तेंच्या घरा मेरेन वयता. तेंच्या प्रत्येकाच्या घरान ल्हान ल्हान भुरगीं आसा. गार्बेजीचो स्पॉट आसा तो तेंकां हांगासर नाका. तेंच्यांनी ही जी गार्बेज स्पॉट आसा ती खंय तरी दुसऱ्या वाठारान व्हरची, ज्या जाग्यार 100 मिटराच्या पयस घरां आसात ज्याचो कोणाक त्रास जावचो ना. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता की हो जो कचरो आसा तो खंय तरी रस्तो भर पडलेलो आसा. हांगासर कुत्री गोरवां हो कचरो खंय तरी घरा मेरेन सुद्दां व्हरतात. तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे हांगासर कुशीक एक बाय आसा, ती बाय सद्या खंय तरी पिड्यार जाल्ली आसा. गोरवां कुत्री तशेंच जे पक्षी आसात ते खंय तरी आपल्या तोंडांतल्यान व्हरतात आनी त्या बायन खंय तरी तो कचरो पडटा आनी ती बाय पिड्यार जाल्ली आसा. लोकांचें म्हणणें आसा की हांगासर उदकाचोय त्रास जाल्लो आसा आनी ती खंय तरी त्या बांयचें उदीक पियाताली. आतां त्या उदकाक लागून, त्या घाण जाल्ल्या उदकाक लागून तांकां उदकाची समस्या जाल्ली आसा. हो जो गार्बेज आसा तो फाल्यां मेरेन क्लियर जावचो, नाजाल्यार ती अशा तरेन हो जो ब्लॉक केल्लो रोड आसा ती खंय तरी रस्त्यारूय देंवतली, मोर्चाय काडटली. आमदारान ह्या गोष्टी कडेन लक्ष दिवचें, तशेंच अंजुना पंचायतीन ह्या गोष्टी कडेन लक्ष दिवचें आनी ह्या गार्बेजीचेर खंय तरी सुटावो करचो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. मडगांव मार्केटान उजो लागपाच्यो घडणुक्यो वाडत आसा आनी उजो नियंत्रणांत हाडपाक उदकाची सोय ना म्हणून दुकानदारांची कागाळ आशिल्ली. आतां मडगांवांत मार्केटान टाकी बांदपाक जागो पळोवपा खातीर बुधवारा आपतकालीन वेवस्थापन पंगडा वांगडा दक्षिण गोंयचो जिल्लो अधिकारी, मडगांव पालिकेचो मुख्य अधिकारी, DYSP आनी हेर अधिकाऱ्यांक घेवन जोड पळोवणी केली. तशेंच हेर मुद्द्याचेर ह्या जोड पळोवणेक चर्चा जाली. Gandhi market, new market, that are one thing encroachment. After that, power department will do the police inspection of both the market. What was the sanction load, and that is after that. We have today there are two things. One is encroachment in the market. Second is parking, whether parking areas on the both side road is there or so that we can do the next action. Third is main to identify the area for water tank. Now, ujo lagalo जाल्यार उदक as per the government, so presently there is no water tank. So as per the water department, the PWD water supply, they say one tank is enough. So the purpose of this is also to identify that this pickup stand which is already acquired by DCP department. So this is a suitable. Now government has to take decision. We cannot take decision. So we can recommend it.
हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.